सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमी दुसरें नवें समारंभता बोपाट सायबिणीचें किरीत भाशेन सगळी आमची मागणी सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार दवरुया आमच्या गोराब्यां पासत आयज किरीत भाशेन मागुया सगळ्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक सायबीण मांयची सासाय आमच्या गोराब्यांचेर आसूंक आनी आमच्या गोराब्यांनी एकवट आसूंक सगळ्यो झगडीं जी आमच्या गोराब्यांनी एकामेका सवें जी चालू आसात भाव भयणां सवें माय पाय आनी भुरग्यां सवें ही सगळीं झगडीं सोंपूंक आनी आमच्या गोराब्यांनी शांती आनी एकवट आसूंक मागुया दुसरें तें आमी भेटयता सॅनफर्ड फेर्नांडीस आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ताच्या गोराब्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया आमच्या मागण्यांत दवरुया लिझेन डिकॉस्टा आनी लुसिया फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आमची ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं आपली कुमन्यावांची पयल्या कुमन्यावांची तयारी करतात तांचेर तांच्या गोराब्यांचेर आनी तांच्या संदेशकारांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आमची फिरगोजेची 400 वर्सां मनोवपाची तयारी आमी सुरू करपाची आसा हे आमचे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल बाबा भयणीनो आमचे कुटुंब आमकां एक देवाचें देणें आनी हे देवाच्या देण्यांक भुरगीं व्हड ग्रेसकाय लग्नाच्या दिसा अकोल न्हवरो भुरग्यांचें देणें देवा बापाचें देणें कशें घेतली म्हूण भास दितात भुरग्यांचें व्हडटेपण समजून हे संवसाराचो उजवाड तें पळोवंक बापान अस्तुऱ्यांक हें भाग फावो केलां आयज बोपाट सायबीण मायेच्या दुसऱ्या नोवेनांत आमी सगळ्या आमच्या काजारी जोडप्या आनी गोरबेस भयणां खातीर मागुया दादल्यान आपल्या घोरकान्नीक आदार सहकार दिवंक गरज तेन्ना तिका समजून तिचो सांबाळ करूंक एकामेकाच्या सांगातान देवाची येवजण मानून घेवंक आपलें कुटुंबीक जिवीत अनंतभरीत आनी जिवाल सांबाळूंक माय मारीचो आदार कुरपा आनी बोलान तांकां बोर म्हूण मागुया आनी बाबार्थान हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया तशेंच आयज पवित्र सभा बाग्योन सेबास्त्यांव हाची परब करता रॉक साक्षीतो आनी पवित्र सभे पासत आनी देवाच्या गुटां पासत सदांच घोट रावलो थीर रावलो आनी मारतीर मेलो आमकांय आमी सदांच थीर रावूंक आनी जेजूचे खरें परगोटणार कशें वावरूंक करपा मागुया जायते पावटी आमी आमच्याच घोराब्यान ही गोवायकी दिवंक चुकल्या जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक मारतीर पावयल्यात आमच्याच घोराब्यान असल्या आमच्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तणान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध
ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, बागेवन सेबास्त्यावान तुज्या रोग साक्षान बें धरिनासतना आपलो भावार्थ परगोट उचारलो आनी दोगदावण्यांक सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणीक भावार्थान थीर रावूंक धीर दिलो. ही परजोडीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समरमताव. खऱ्या भावार्थान थीर रावूंक आनी मनशाच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बोळादीक कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. साम्योलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाची सुरवात. सावलूच्या मरणा उपरांत अमालेकितांचेर जैत व्हरून दावीद परतलो आनी जिकलाग म्हणटात थंय 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा सावलूच्या झुजा मळार तावन एक मनीस आंगाक पिंजलोलें घालून आनी माथ्यार माटी आसून दाविदाशी पावतोच जमनीर सोरपोट पडून ताणें ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, कितें जालां? सांग म्हाका. ताणें पोर्तिपाळ केलो. झूज सोडून लोक पळून गेलो आनी तांतले जायते जाण जमनीर शेवटून मेले. सावलू आनी ताचो पूत जोनाथन हेय मेले. तेन्ना दाविदान आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी तशेंच सगल्या तांचे बरोबर आसलोल्यांनी केलें. सावलू आनी ताच्या पुता पासत सर्वेस्पराचे पोरजे आनी इस्रायलाच्या गोराण्या पासत ते तलवारीन मेले देखून दूख धरून ते रडले आनी सांजे पर्यान तांणी उपास केलो. मागीर दाविदान सावलूची आनी ताच्या पुता जोनाथनाची वाखाणणी केली अशी. हो इस्रायला, तुज्याच दोंगराचेर तुजी वडवीक मारून उडयली. ते बलिश्ट मनीस कशे म्हूण पडले जायत. सावलू आनी जोनाथन मोगाचे आनी आपुरबायेचे जिवितांत तशे मरनात ते दोशी जावंक नात. गोणीवण सुटसुडीत आनी शिवां परस बलिश्ट ते. इस्रायलाच्या दुवानो सावलू पासत रोडात. ताणें तुमकां लोकलोकीत तांबड्या आंगोस्त्रांनी न्हेसयलोले आनी भांगारा शिंगारान तुमकां नेटयलोले. हे वीर मनीस झूज लढाय कोत्ताना कशे म्हूण पडले. जोनाथन म्हज्या भावा, तुका लागून हांव सगलोच कोंतीन कळवळटां. कितलो म्हूण तूं म्हज्या मोगाचो. बायलेच्या मोगावून अदीक अपुरबायेचो म्हजो तुवें मोग केलाय तो. ते वीर मनीस झूज लढाय कोत्ताना कशे म्हूण पडले आनी झुजाची हातयारां कशीं म्हूण मोडलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. पोतून म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. तूं इस्रायलाचो गवळी, तूं राखणो कसो झुजेक वाट दाखयताय, तर आयक आमकां. केरुबी वयर शिवासोनार तूं बसून आसाय. एफ्रायम, बेंजामीन आनी मानासे हांचे तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ फांकय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय. आमची सोडवण करूंक ये. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, केन्ना पर्यान तुजो राग जळटलो. तुजे पोरजेच्या प्रार्थनाक केन्ना पर्यान पाठ कोत्तलोय. खाणाक म्हणल्यार दुखाचो उंडो
आमकां दिलोय आनी पिवणाक उपोट बोल्लोलें दुखाचें पात्र. तुज्याच निर्मोणान भोंवतणचो लोक आमकां गिरासूंक आपणा मोदें झगडीं कोत्ता आनी मस्कोऱ्यो करून दुस्मान आमकां हांसतात. जाबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. उद्गार. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमचें काळीज उगोड सोर्वेस्पोरा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकठवलो की जेवंक पर्यंत नजो जालें. आनी ताची सोयरीं हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक गेलीं, कित्याक ताची मोत उडल्या अशें ती म्हणटालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. तुज्या भाव भयणीनो, आयज बाग्योन साबास्त्यांवाची परब मनयतात. बाग्योन साबास्त्यांव एक मार्तीर आनी सगल्या सांतावून एक वेगळें म्हणल्यार ताची 2 मार्तीरपणां आसात, 2 मार्टिडम्स. पयलो खंय ताका खांब्याक बांदलो, ताचेर भाले मारले आनी तो मेलो म्हणून ताका काडून भायर उडयलो, पूण तो मरूंक ना. आनी तेन्ना आयरीन नांवाची एक वस्तुरी ताका ताची कूड व्हरता, ताका इलाज दिता, तो बरो जाता. आनी बरो जाल्या उपरांत परतून राजाशी वेता. मारलो कित्याक ताका? भाव भयणीनो, पवित्र सभा जेन्ना सुरू जाल्ली रोमा शारांत, वो रोमाचो एम्पायर डायक्लिशन म्हणलेलो एम्परर आयलो. आनीक मागीर ताणें आपणाचे पुतळे केले, देव केले. आनीक सगल्यांक सांगलें, सगल्यांनी ह्या देवाक आतां नमस्कार करपाक जाय, तांकां योद्न भेटोवपाक जाय. राजा देवाचें उलयता, आपणें केल्ले देव लोकांक दिता. आनी असल्या वेळार जे क्रिस्ती मनीस आसले तातूंतले जायते जाण म्हणूंक लागले, ना, आमचो भावार्थ आमकां हें करपाक रोजा दिना. आमचो भावार्थ फकत एकाच देवाक परनिपाट करूंक आमकां आपयता आनी आमी ह्या भावार्थान थीर रावतले. असल्या वेळार डायक्लिशन हो एम्परर एकल्याक धरून भितर घालतालो, जेलीन घालतालो. कोण? जे रोमाच्या राज्यान जे देव केल्यात आनी तांकां जे कोण योद्न भेटयनात तांकां बणकणींत घालताले. जायतीं जाणां हे भिरांतीन धर्म सोडटालीं, म्हणजे क्रिस्ती भावार्थ सोडटालीं, आड वेतालीं, वो लिपून रावतालीं. असल्या वेळार सेबास्त्यांव मुखार सरता आनी जे आपल्या भावार्थान हालतात दोलतात तांकां थिराय दिता, तांकां घोट करता, प्रवचन करता, सांगता तांकां जायत्यो जेजूच्यो बऱ्यो वस्तू, तांकां सोडवणेची खबर सांगता. आनी असल्या वेळार जेन्ना एके वाटेन धुमाळो सुरू आसलो तेन्ना जायतीं जाणां परतून घोट रावपाक लागलीं आनी जीं कोण क्रिस्तांव न्हूय आसलीं तीं बीन क्रिस्तांव जावपाक लागलीं. आयच्या उतरां प्रमाणे म्हणटले कन्वर्शन्स जावपाक लागलीं. तेन्ना सेबास्त्यांवाक धरलो आनी तो असलें काम करता देखून ताका पयलीं वॉर्निंग दिलें, बंद कर, हें करनाका. कित्याक तो एक झुजारी आनी झुजारी आसुनूय बीन
जांकां धरल्यात म्हणजे रोमा राज्याचो झुजारी आसलो. असल्या वेळार तांकां थिराय तो दिता, तेच बरोबर ताच्या उतरांक लागून थोडे जाण कन्वर्ट जाता. ह्या पासत ताका धरलो आनी तो तें बंद करिना देखून ताका खांब्याक बांदलो आनी खांब्याक बांदून ताचेर भाल्यांनी मारून ताका मरण फावो करपाची ताका हो पनिशमेंट दिलो. भावा भयणीनो, आयज हें मार्तीरपण आयच्या संदर्भाक वा आयच्या विशयाक लायत जाल्यार आमच्या घोराब्यांनी असलें मार्तीरपण जाता काय? बकरून आयज सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां आमच्यो आवयो, आमच्यो अस्तुऱ्यो आमच्या घोराब्यांनी जायते सोंसतात, मार्तीरपण भोगतात जायतीं जाणां वेगवेगळ्या कारणाक लागून. घडये तांकां भाले घेवन कोण मारिना वा सुरयो घेवन कोण मारिना, पूण वेगवेगळे तरेन असलें मार्तीरपण आमच्या घोराब्यांनी आमच्या अस्तुऱ्या सभेक घडटा. ताचेर आख्खें एक्सप्लेनेशन दीत जाल्यार वेळ पावचो ना. थोड्या जाणांक घडये आमी हीं उतरां म्हणटात जी जेजूक म्हणली, ताची मोत उडल्या. जरी तर आमच्या घोराब्यान कोणूय बरें करपाक सोदता, बो करून आमच्यो अस्तुऱ्यो, आमच्यो आवयो, आमच्यो भयण्यो जरी तर कितेंय बरें करपाक सोदता, बरो वावर करपाक सोदता, तांचे विशीं जायतें उलयतात. चड करून इगर्जेन जरी तर कोण काम करता आनी इगर्जेन आपली सेवा दिता, तांचेर जायतें उलयतात. जायतो दुमाळो घोराब्यांनी चलता. कितलो वेळ रावतात, कितलो वेळ काम करतात, वेगवेगळे तरेन तुमी जाणात, ताचेर हांवें उलोवपाक गरज ना. जाल्यार हें मार्तीरपण जेन्ना सेबास्त्यांवाक फावो जालें आनी तो सारको जालो, तो परतून उठलो आनी डायक्लिशन ह्या एम्परराक सांगपाक गेलो, तुजें पातक सोड, तूं कोत्ता तें सारकें ना. आनी त्या उपरांत ताका मागीर सारकोच मारलो दुसरे फावटी. भाव भयणीनो, आयज पयल्या वाचपान आमी सावलू आनी जोनाथन हांच्या मरणाची खबर आयकल्या. झुजाक गेल्लो सावलू आनी त्या झुजान जायत्या जाणांक मारले. त्याच झुजान सावलू आनी ताचो पूत जोनाथन, जो दाविदाचो खेरीत इश्ट आसलो, तोय मेलो. मार्तीर मेले आपलें राज्य सांबाळचे पासत. आयज भाव भयणीनो, आमी आमचे घोराबे सांबाळपाचे आसात. कित्याक आयचो समाज जो आयज सारको अस्तव्यस्त कसो जाल्लो आसा. आयचो समाज कोण कितें कोत्ता, खंय वेता समजना. जें कितें वायट आसा तें सगळें करतात आनी सगळें करता तें वायट जें आहा तें आतां ओके जाल्लां. इट्स ओके टू डू असलें जाल्लें आसा. समाज आयज खंयचे दिशेन चल्लेलो आसा. जें कितें सारकें आसा तें मानून घेवपाक भोव थोडे आसात, आनी जे कोण सारकें आसा तें मानून घेतात आनी तें उलयतात वा तें सांगतात, तांकां हीं उतरां जेजूक म्हणलीं ती, तांची मोत उडल्या. कित्याक आयच्या समाजान जियेतलो जाल्यार जे कोणाच्या हातान पदवी आसा तांकां मान बागोवन जिवंक जाय. ना जाल्यार तुजी मोत उडल्या. तूं तेंचें आयकना, तेंचेर आड उलयता. तांच्यो गव्हर्मेंट पॉलिसीज ज्यो आयज आमकां दिल्ल्यो आसात, सगळो प्रोपगंडा जो आयज जाल्लो आसा आमच्या सरकारान केल्लो, ताचेर कोण आड उलयत आनी तांचे बराबर जरी तर वचना, तांची मोत उडल्या. ह्या पासत विचून काडलेले आसात ते पासून उडयो मारीत रावतात. कित्याक हें मार्तीरपण तांच्यान भोगूंक जायना. आमचो डिवेलपमेंट जावपाक जाय, पर्सनल डिवेलपमेंट जावपाक जाय, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डिवेलपमेंट जावपाक जाय. ही थोडीशीं निबां दिल्लीं आसात. पूण आयज समाज जरी तर आमचो फुटत वेता आनीक जें कितें बरें आसा वो जीं तत्वां आसात जिवोवपाचीं ती सोडून वायटाची पांग जरी तर आमच्या समाजान धरल्या, आमच्या घोराब्यान तावन सुरू. आमचे घोराबे फुटल्यात. आमच्या घोराब्यांनी एकामेकाक रेस्पेत मान उणो जाला. आमच्या घोराब्यांनी आवयांक, भयणांक, अस्तुऱ्यांक रेस्पेत मान उणो जाल्लो आसा. जरूय शिकप जायतें आसा, उलोवप जायतें आसा, अवेरनेस जायतें आसा, टॉक्स जायते जातात, व्हिडियोज जायते येतात, तरी आसतना जें कितें वायट आमच्या घोराब्यांनी बंद जावपाक जाय, बंदूच जायना. तर असल्या वेळार मार्तीर आमी जोणेकलो मार्तीर जावपाक गरज आसा. परतून उठून जे भाशेन सेबास्त्यांव परतून उठलो आनी परतून वचोन डायक्लिशन ह्या एम्परराक ताच्या तोंडार सांगलें ताचें पातक. सुदरपाक ताका उलो मारलो, उलो मारीत रावपाक जाय. घडये हातून आमकां मार्तीरपण भोगूंक पडत. हें मार्तीरपण पवित्र मार्तीरपण. घडये कोणूय तुका सेंट म्हूण डिक्लेअर करचो ना, पूण देवा मुखार तूं भाग्योन.
तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो ही कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया आनी थिराय आमच्या भावार्थान सांबाळूंक बरेपणाची थिराय आमच्या घोराब्यांनी सांबाळूंक आनी जी तत्वां आमच्या घोराब्यांनी आसात द फॅमिली व्हॅल्यूज जे आमी पयलीं तावन शिकत आयल्यात आनी आतां कांय कारणाक लागून घडये आमी सोडलेले आसात वेगवेगळीं निबां दिवन कित्याक आतां आमी सगळीं जॉबाक वेता कामाक वेता लेट पावता ह्या पासत आमचे घोराब्याचे जे व्हॅल्यूज आसले ते सोडून दिल्यात ते परतून मेळून घेवपाक भाग्योन सेबास्तियावाचे मजतीन आमकां ही कृपा मागुया बोपाट सायबिणीक उलो मारुया आनी आमची भेटवणी ह्या आल्ताराचेर करुया. पायान घेऊया C38 पेज नंबर 44 C38. Painge svikarku auta kolshe Luzo mojmo Şavdar bana kanle doğmak Dediğimin dilan mınşıçı bağına तुझ्या उदाहरणात बद्दल दाखवायचं स्वरूप दाखवायला दिला म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. सेबास्त्यांव तुज्या भोगताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वडवड्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमचींय काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सेबास्त्यांव तुज्या रोगत साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोहाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदुतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी बागयोन साबास्त्यांव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. क्रिस्ती भावार्था पासत मार्तीर मेलो सान साबास्त्यांव आनी आमचो क्रिस्ती भावार्थ आमी जिवंक, तो सांबाळूंक आनी ताचो प्रचार करूंक आमकांय दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक हो कायदो आसा. जाल्यार आमी आमचो भावार्थ जिवंक आनी तो दुसऱ्यांकूय दाखोवंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी शिवंक येता. ती आमचेर जट्टी आनी कास्त हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दिवं.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फगना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका आमी दिनवासुया. ह्याच्या दिसा किरीत भाशेन मागुया आमचो आर्चबीस फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनीक आमचे गोंयचे पवित्र सभेक फुडें व्हरूंक ताका फावो तितली कृपा बळ ताका मेळूंक आमी ताचे पासत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, सेबास्त्यांव तुज्या बागयोंत रोख साक्षाक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोर्नान जैतिवंत तुवें केलोय. आमी शिवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान घोट आनी जैतिवंत कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचुन्यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळीं बराबर.
सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो धीरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दाबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानांची उर्बेवून परगटणारां आमकां कोर. आमेन. गायन घेऊया T56 पेज नंबर 227. T56.